प्लीज सांग. हय हांव इतके खातीर आयला की हांव पयलींच्यान तांकां सपोर्ट करीत आयला, प्लस इनफ इज इनफ मुवमेंटाचे तर्फेन हांव आयला आनी इतलेंच सांगपाक की आमचो तांकां पाठिंबो आसा. आतां पाठिंबो आसा म्हटल्या म्हणून जायना. टॅक्निकली जर पळयशी न्हू ही केस जाल्यार ही फूल ह्या एज्युकेशन करपी लोकांच्या फेवरान आसा. सरकार बेश्टो दाखपाचो प्रयत्न करता. तुमकां सांगता पळय, नंबर वन साद्या गोश्टी सांगता. नंबर वन, CRZच्या बाजूनच दवरया. आमी आतां CRZच्या भायर आसा ते बाजून दवरया. नंबर वन म्हणटा तें तांकां एक्सेस रोड ना. हे पळय आतां कोण लोदा प्रोजेक्ट येता ताका एक्सेस रोड ना. खंयच्यान एक्सेस रोड? कोमनीदाराच्या प्रॉपर्टींत दिल्यान. कोमनीदार आपले हात वयर गेले. आमी रोड दिवंकूच ना म्हणटा ते. तुमी रोड दिवना जाल्यार एक्सेस खंय आसा? आनी एक्सेस नाल्यार प्लॅन कसो पास जातलो? प्लॅन पास जावंक शकना. So this is number one, and I am drawing attention of the people who want to Asagaon Panchayat. Asagaon precisely अशेंच जालें बार्देस. रोड नासतना तांकां अप्रुवल दिल्लो, तो पंचायतीन दिवंक ना म्हणून व्हिडिओन दिल्लो, तो मागीर कोर्टान रद्द केलो. कितें सांगू? रोड ना. कोणाचो रोड वापरता तुमी? सो तो जजमेंट हांगा लागता. तुमकां रोड ना, तुमकां परमिशन मेळोवंक शकना खंयच्याच डिपार्टमेंटाचेर. तें एक जालें. बायोडायवर्सिटी पळय आसा तो एक सेपरेट कायदो. टावन कंट्री प्लॅनिंग म्हणटा ते स्टेट लॉज, म्युनिसिपालिटी म्हणटा ते स्टेट लॉज. टावन बायोलॉजिकल एक्ट 2002 आसा, व्हेरी स्ट्रिक्ट. जी पळय थंय झाडां आसा, पेडां आसा, जनवरां आसा, तांचो फूल आढावो घेवन रिपोर्ट करपाक जाय. केला करूंक ना. नंबर 3, टेनन्सी रायट्स जे आसा लोकांचे भितर, ह्या जाग्याचे भितर ते पण प्रोटेक्ट केल्या. तुम्ही आता पळय कंपाऊंड वॉल असो घातला तर तांकां घेराव घातला, तांचो एक्सेस बंद केला. सो ह्या खंयच्या कायद्यार बसता? इतलेच ग्रावंडाचेर हांव 3 गोश्टी सांगूंक शकता की लोकांचें जंय जातलेंच. कितलेंय सरकार कितलेंय तोडावं, ह्या देशाचो कायदो जिवंत आसा, कॉन्स्टिट्यूशन जिवंत आसा, ह्या लोकांच्या फेवरान जातलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.